खंयच्या कुटुंबात जन्म घेवप किंवा खंयच्या समाजात जन्म घेवप हे आमच्या कोणाच्या हातान नासता। रविबाब भंडारी समाजात जन्माक आयले, व्हड 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 जायत गेले, त्यामुळे अनेक फावटी तांकां भंडारी समाजाचे उत्तुंग नेतृत्व अशें म्हटलें गेलें। प्रत्यक्षांत तांची पार्श्वभूमी जर पळयत जाल्यार ते एका समाजा पुरते सीमित रावले ना। तांचे चाहते मित्रवर्ग हे सगळे समाजांत आसात आनी सगळ्या समाजां बद्दल तांकां आस्था आसली। खूब गोष्टी सांगा सारक्यो आसल्यो, उलयत आसात ते हांव रिपीट करचो ना, पण तांची मुख्यमंत्री पदा वेळची कारकीर्द, खास करून गृहमंत्री पद जे ताणें सांबाळ्ळें ताची आजूय लोक याद काडटात। गुंडांचे निर्दालन करणारे, तांकां गजाड उडयणारे, त्या वेळार कोण आमदार आसा मंत्री आसा हेंवूय पळयलें ना आनी अत्यंत त्या खात्याक पूर्ण फ्री हात दिवन जी कामगिरी जाली त्या कामगिरीचो आजूय उल्लेख जाता, जायत आसता आनी फुडें उरतलो। सत्ता आसा म्हणून विरोधी पक्षांतल्या कोणाक तरी काडून भितर उडयलो बीन असलें ताणें केलें ना। ताचे मित्र सगळे पक्षांत आसले, तो मंत्री आसतनाय आसले, मुख्यमंत्री आसतनाय आसले, तो आमदार आसतनाय आसले आनी तो आमदार नासतना सुद्दां आसले। तोच आदर तांचो सगळे हे स्टेजींनी आसलो। हे तांचें वेगळेपण, हे तांचें वैशिश्ट। ताणें फोंडा एड्युकेशन सोसायटीचें ज्या वेळार नेतृत्व घेतलें ताच्या नंतर ती पयली संस्था आसलीच, पूण ताच्या नंतर त्या संस्थेची जी उदरगत जाली, ताणें शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय केलें, फार्मसी कॉलेज केलें। मागीर म्हाका दिसता पोस्ट ग्रॅज्युएशन मास्टर्स डिग्री ही आपल्या कॉलेजींत सुरू करपाची तांचो पुढाकार ताणें MSc इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, हांव तेन्ना मुख्यमंत्री, म्हाजे कडेन आयिल्ले ते 1-2 फावटी आयिल्ले, हांव मागीर उद्घाटनाकूय गेल्लो आनी मागीर ताच्या नंतर अनेक कॉलेजींनी ही मागणी केली आनी सगळ्या कॉलेजींनी आनी बहुतेक सगळ्या गव्हर्मेंट कॉलेजीसनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन्स मास्टर्स डिग्री सुरू जाल्यो। शैक्षणीक क्षेत्रांतसून ते वचूंक नासले, पूण ज्या ज्या क्षेत्रांत वावरतात त्या त्या क्षेत्रांत ते कोणाचो उपयोग करून घेवप हे नेमके हेरताले। तांकां खंयचेच क्षेत्र वर्जन आसलें, खंयचेच क्षेत्र वर्जन ना आनी ज्या ज्या क्षेत्रांत गेले त्या क्षेत्रांत ताणें प्रभाव आपलो दाखयलो। हे तांचें वैशिश्ट्य आनी हे तांचें वेगळेपण। अशें रविबाब म्हाकाय आसा याद, हांव आमदार ना तेन्ना, पूण हांव कॉलेजांत म्हाज्या आसलो आनी रितेश बाबाक घेवन म्हाका ताणें सांगलें की म्हाका NEPचेर तुजे कडेन ब्रेन स्टॉर्मिंग करूंक जाय। हांव एक दिसा खातीर येता, दनपारां जेवण बिवण थंयच। आयले ते आमी भरपूर चर्चा केली, जे तांकां दिसलें की म्हजे कडल्यान कांय घेय सारकें आसतलें थंय म्हणून। आमी ते घरा जेवपाक या म्हटल्यार घरा जेवपाक येवंक ना ते म्हणाले कॅन्टिनांतलें जेवया, हांगाच खबऱ्यो मारया। म्हणजे एखादो विशय कसो लावन घेवप हे तांचे कडल्यान शिकचें। अशें रविबाब गेले, आमकां कळत नकळत आमकां खूब चाहत्यांक कांयच कळय नासतना गेले, पूण तांचे कडल्यान प्रेरणा आमी घेवया। तांची प्रेरणा, तांची दूरदृश्टी ही आमकां सगळ्यांक उद्बोधक ठरतली। तांच्या प्रेरणेतसून आमी सगळ्या चाहत्यांनी फुडें वचुया। तांच्या स्मृतीक वंदन करता आसतना तांच्या आत्म्याक चिरशांती मेळची आनी हे जे दुख्ख तांच्या कुटुंबाचेर आयिल्लें आसा तें सोंसपाची ताकद आनी सामर्थ्य वैनीक आनी ताच्या दोगूय पुतांक रितेश बाब आनी रॉयक मेळची अशी अपेक्षा करता।
आनी तांच्या आत्म्याक चिरशांती मेळची अशी प्रार्थना करता.